आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. पर्यटन खातें फक्त दर्यावेळांचेर उदरगतीची कामां करपाक सोदता. देवळांचेर पर्यटनाच्या नजरेन पर्यटन खात्यान लक्ष घाल्लें ना. खात्यान केल्ली ना तितली देवळांची कामां ढवळीकर भावांनी केल्या म्हूण पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे उलयलो. द्वारका माई महिला मंडळान मंगेशी घडोवन हाडिल्ल्या घरगुती सामानांच्या प्रदर्शना वेळार रोहन उलयलो. गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट जे एक पावल फुडें काडटा ते फक्त दर्यादेगेर कितें येवंक जाय ताचेरूच चड लक्ष आसा. आनी आतां पर्यंत डेव्हलपमेंट दिसता ते गोवा टुरिझमाचे कमी आनी फक्त आमचे ढवळीकर बंधूचे चड दिश्टी पडटा. गोंयान मलेरिया केशी खंय अर्द्यान उण्यो जाल्यात. पेल्या वर्सा 1700 मलेरिया केशी आशिल्ल्यो. त्यो पोरू 824 पावल्यो म्हूण भलायकी खात्याचो उपसंचालक दोतोर सचिन गोवेकारान सांगलें. साथीच्या दुयेंसाचेर चर्चा करपाक भलायकी अधिकारी, NGO आनी बाकीच्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची म्हापशा बसका जाली. जे मलेरिया केसीस 1700 आसल्यो त्यो हळूहळू आतां लास्ट इयर आमकां 824 पावल्या लास्ट इयर. सो वी आर ऑलमोस्ट एट 50% ऑफ द केसीस. गोंय आनी गोंयचे लोक आपल्याक सामके लागींचे म्हूण CIDचो स्टार अभिनेतो शिवाजी साटम उलयलो. मडगांवां रवींद्र भवनात जाल्ल्या कलारंग कार्यावळींत तो उलयतालो. गोवा हे नाव, गोवा हा प्रांत, गोव्यातली ही माणसं ही मला नेहमीच अगदी जवळची वाटतात. खूप खूप माझी स्वतःची वाटतात, घरातल्या जात. ड्रग्साक लागून युवा पिळगेची कशी वाट लागता ताचेर जागृतायेक म्हूण पेडण्या केरी खासा कार्यावळ जाली. उत्तर गोंय जिल्लो लिगल ऑथॉरिटी आनी पेडणे तालुका लिगल सर्व्हिसान मेळून ही कार्यावळ घेतली. ड्रग्साचे जे कायदे आसात त्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी जर जायत जाल्यार खुबशा लोकांक जे कोण वापरतात, जे वापरपाच्या प्रयत्नात आसात, जे कोण यूज करतात तांच्यांनी कृपा करून लक्षात दवरूंक जाय. हे जे कायदे आसात ते खूब कडक असल्या कारणान सरळ बंद करण आनी जामीन बिमीन तसलो प्रकार अजिबात मेळना जो पर्यंत चार्जशीट जावं तो कन्विक्ट जायना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. शिरगांवच्या लयराईची जात्रा लोकांनी मोठ्या उमेदीन जाली. लयराईच्या जात्रेक गोंय धरून कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक येतात. दर्शनाक गर्दी पडटा. शुक्रारा फातोडेर होमखण जाले आनी देवीक पेंट सांगून जाल्या उपरांत देवी होमखणांतल्यान गेली. देवी आनी धूण होमखणांतल्यान वता ती पळोवंक लोकांची गर्दी पडिल्ली. कौल सुरू जालो. पळयात शिरगांवच्या लयराईची जात्रा. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.